When I said that there is an invasion जाल्लें आसा आमच्या गोंयचेर, आमचे जमनी शेतां आमची भाटां दोंगर सगळें गेलें आतां आमचे संस्कृतीचेर कल्चराचेर. And when the house of one poor family belonging to बहुजन समाज आसागांव जेन्ना घर मोडलें आनी तांकां प्रोटेक्शन मेळूंक ना, आयज पासून ताणें केलां ती फॅमिली आजून पुलीस घट धरूंक शकना. हातून दाखयता that there is a big compromise. A time comes when people will take law into their own hands. That time should not come. That's why we want to tell the police. खूपशे गोंयच्या पुलिसांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केला एट पर्सनल लेवल आनी सांगलां की आमी फ्री जावपाक सोदता, आमचेर प्रेशर घाल्लो आसा. आनी हांव तांकां प्रॉमीस करता, पुलीस फोर्स आमी रावतले तुमच्या बरोबर. रॉंग ऑर्डर्स दिता जाल्यार आमच्या नदरेन हाडा, आमी करतले कितें करपाक जाय पळय तें. As an MP, I will raise it in the parliament. Time has come for us to have our own IS cadre, our own IPS, our police force. Instead of belonging to Delhi and that cadre, we will have our own Goa cadre. That is, today I am telling you, we will start the movement from now. We will have our own cadre. Aaj tar amche police officer are being appointed as DIG of other states. जाल्यार आमचे पुलीस हांगा कित्याक क्वॉलिफायड ना? आयज आमचे IAS ऑफिसर तर भायल्या स्टेटींनी आसा जाल्यार आमचे ओन काडर कित्याक ना? टायम हॅज कम टू थिंक ऑन दोज टर्म. नाजाल्यार हे येतात पळय दिल्लीच्यान, दे बिकम ब्रोकर्स, दे बिकम लँड डीलर्स. आनी आमचे सगळे जमनी एक एकटो येता, चॅक ऑफ ऑल द IAS ऑफिसर्स एंड IPS ऑफिसर्स, सगळ्यांनी जमनी घेतिल्ली आसा. एंड देन दे बिकम ब्रोकर्स ऑल्सो. आमची भुरगीं खंय वेतलीं? I want to ask this chief minister and his cabinet ministers and all MLAs, what are you all doing? पैशांक लागून तुम्ही आमचे गोंय विकनाका. लोक मारपिटाय करतले, ओगी रावचे ना. दिस हॅज हॅपन्ड. हिस्ट्री हॅज शोन. उदक इतल्याक पासून पावला, लोकांक मागीर तिडक येतकूच सगळ्यांक बडयतले. डोंट अलाव द स्टेट टू गो टू दॅट फेज. Please save Goa. We are there with you. How you see the sudden transfer of DGP, sir? Sudden DGP has been transferred. How you see for that? That was the demand of the people. If he was involved in that demolition, directly, indirectly, openly, covertly, he had to pay the price. That is a message to all the bureaucrats and police officers. Don't take law into your own hands. Don't break the law. वास करूं, हांव परते परते सांगता, आमच्या खुबशा लोकांक त्रास केल्ले आसा. टुडे आय हॅव एविडन्स. आय विल गो आफ्टर दोज पीपल. आमच्या लोकांक त्रास करीत जाल्यार आय एम नॉट गोइंग टू कीप क्वायट. खूब जालें.